शेनवारा मोरजे तसेच शिरसे सरकारी प्राथमिक शाळेत माणकुल्या विद्यार्थ्यांक झाडां वाटपाची कार्यावळ आयोजित केल्ली। दिसान दीस वचत थंय झाडां कापून उडयतात। झाडांक कितले महत्व आसा हे दर एकल्याक कळचें, तशेंच चडांत चड झाडां रोवची असो संदेश दीत ह्या भुरग्यांक झाडां वाटली। सगळ्यात पयलीं ल्हान ल्हान भुरग्यांक पळोवन आमकां आनीक उमेद येता काम करपाची। तेंची ल्हान भुरग्यांची स्मायल तोंडाचेर ती आमकां आनीक प्रोत्साहन दिता। आनी ताका लागून हांवें अशें ठरयलें की आख्ख्या मतदारसंघात जे प्रायमरी हायस्कूल्स आनी स्कूल्स आहा तांकां आमी प्रत्येक जी झाडां आमकां अलॉट जातात गव्हर्मेंट लेवलीचेर ती आमी तांकां दिवपाची अशें आमी ठरयलें। पंचायतींनी वयतात आमी दितात, पूण ताका इम्पॉर्टन्स नासता। पूण ही ल्हान भुरगीं जेन्ना घरा ते झाड व्हरतात आपूण हाडलां म्हणून, स्वता लायतात आनी स्वता कॅर घेतात तेची आनी स्वता आपूण वाडटात तशी ती झाडूय वाडयतात, ताका इम्पॉर्टन्स आसा। अशें जर आमी आख्ख्या गोंयभर देशभर जर करीत ल्हान ल्हान भुरग्यांक प्रत्येक एक झाड पळोवपाक दी जाल्यार आमचें पर्यावरण म्हणटा तें सांबाळूं शकतात आमी आनी फ्युचर आमचें आहा तें प्रोटेक्ट जातलें।